Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. वेगळी आणि त्या लयला फाटल्यान नाकात घेतला आणि हे जर बंद जावपाक जाय एक लक्षात दवरा आमी एकत्रीत येवन हो प्रयत्न करपाक जाय आणि त्या खातीर आज बाप्रेमेन शेतीचे हांव मनापासून गोंया जे एकठांय कार्यकर्ते केले त्या बद्दल त्यांचे पक्षात स्वागत करता ताणे बरें काम करचें मुखार येवचें सगळ्यांक घेवन संघटीत जावचें आणि ताका जेन्ना जेन्ना म्हजी स्वता एज अ सुनील ढवळीकर आसूं किंवा मगो पक्षाची मदत जाय तेन्ना तेन्ना तांणी आमकां आपोवचें आमी ह्या मतदारसंघात येवपाक म्हणजे इल्लो सुद्दां किंचीत वेळ करचे ना कारण वेळेचें म्हत्व म्हाका खूब आसा आनी दीस कमी आसा फक्त 3.5 म्हयन्यां आयच्यान आमकां मेळटले 3.5 म्हयन्यांत आमकां जवळ जवळ कितल्योश्योच कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवपाक जाय आमचो माजी आमदार नरेश सावळकर तो इंडिपेंडंट आशिल्लो पूण जे गोश्टी तो आमचे कडेन हाडटालो त्यो गोश्टी तुमकां दिवपाचो आमी प्रयत्न केलो तुमचे जे रस्ते जाले हॉटमिक्स जाले हॉटमिक्स गोंयांत पयलें डिसिजन कोणी घेतलें रुरल रोड्स हॉटमिक्स करपाचें सुनील ढवळीकारान केलें विथ द हेल्प ऑफ मनोहर पर्रीकर नाजाल्यार खंयच्याच स्टेटीन अजून बसून गांवांतले रोड हॉटमिक्स ना तुम्ही पळया तुमचे सगळे गांवांतले रोड सुद्दां हॉटमिक्स जाले काय ना जाले कित्याक जाले 2002 हांवें एक अशें डिसिजन घेतलें की ड्युरेबिलिटी जर रोडाची वाडटली आनी मेंटेनन्स कॉस्ट जर कमी जातलो आसत जाल्यार 6 वर्सां आमकां डांबरीकरण करपाची गरज ना अशें आसत जाल्यार हॉटमिक्सूच जावपाक जाय आनी मनोहर पर्रीकराक हें पटलें जे मेंटेनन्स 3 वर्सांचे आशिल्ले ते आमी 6 वर्सां केले आनी सगळे गांवांत रोड हॉटमिक्स केले हाचें श्रेय हांवूय घेना अर्वाचे जो शिबिरां करता ताका मुख्यमंत्री खाला रांदता तुमकां अशी जेन्ना सरकारात परिस्थिती आसा तेन्ना त्या सरकाराची अवस्था कितें जातली दयनीय अवस्था जातली हांवें सांगपाची गरज ना म्हणून ताका आतां मगो पक्षाची याद जाली एक लक्षात कार्यकर्त्याचो लक्षात दिसांत न्यूजपेपरार मिडियार वेगवेगळे विशय येता हांव तांकां ब्लेम करना कोण तरी तांकां दिता पूण हे विशय खरे आसा काय फोट आसा ह्याची शहानिशा करा उगीच काडली जीब लायली ताळ्याक करूं नाका हे मगो पक्षांत जायना मगो पक्षाचो 22 वर्सां हांवें काम केलां हांव अभिमानान सांगता 25 वर्सां हांव कमिटी लागीं आसा 22 वर्सां जवळ जवळ आज आमदारकेची कंप्लीट जाता आनी हे सगळें करता आसतना हांव एकूच सांगता हो जो पक्ष आसा ह्या धरती मातेंतलो पक्ष आसा हो तुमचो गरीब लोकांचो पक्ष आसा ह्या पक्षाक कोण हाताळूंक शकना म्हणून भारतीय जनता पक्ष भिल्या मगो पक्षान 17 वर्सां राज्य केलें ह्या 17 वर्सांत मगो पक्षान कितें केलें काँग्रेस पक्षान जे तोडफोड राजकारण केलें मगो पक्षाक धरून ते कितें आनी त्या नंतर भारतीय जनता पक्षान भावूक पद्दतीन आमदार घडपाचें काम केलें आनी हें राजकारण केलें तें कशें केलें हें पळया आज भारतीय जनता पक्षाचे आमचे लिडर कितें सांगता की आमकां आमचे कोर कमिटीतले कार्यकर्ते जाय आज कोर कमिटीतले कार्यकर्ते जे अनंत शेठ सारके आज ना तांच्या पांयां कोणीच उडयले मगो पक्षान उडयले काय तुमी उडयले आज जे 10 आमदार तुम्ही घेतले आणि 2 MGचे आमदार तुम्ही घेतले ह्या मतदारसंघात जे कोर कार्यकर्ते आशिल्ले तांकां पांयदळी कोणी उडयले ताचे आन्सर आमकां दिया आणि हे उलोवपाचें बंद करा त्यांची नांवां काडा कोणी आमचे 2 आमदार जे पळयले तुमकां युती खातीर तुमी उलयता आमचे जे 2 आमदार तुमी पळयले ते कोणी पळयले त्यांची नांवां दिया हे तुमचे कडेन जालें आणि नाका नाका ते तुम्ही गोष्टी करता रात्र वैऱ्याची आहे म्हण तुमी आयकल्या आमी दोळे उगडून काम करपा जाय आमकां दिवाळेंतले नरकासूर जोडोवन उपयोग ना आमकां राजकारणांतले नरकासूर जोडोवपाक जाय हें लक्षात दवरा राजकारणांत नरकासूर कितें करता हें हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना हे नरकासूर कोण ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षावर माकड उडे मारणारे नरकासूर कोण हे सोदून काढात ज्या पक्षान ह्या भावूक पद्दतीन
आमदार विकत घेतले तेही नरकासूरच, त्या पक्षाचे लिडरही नरकासूर, हे लक्षात ठेवा. आणि ही नरकासूर प्रथा ज्या कोणी काँग्रेस आणि बीजेपीन चालू केले गोंयांत ती बंद करपाची जर गरज आसा जाल्यार तुम्ही मगो पक्षाक निवडून दिवपाक. आणि हे माझी मनापासून कळकळीची. आणि मयेकरांक बिचोलकरांचो आणि बिचोलकरांक मयेकरांचो आधार जाय, बरोबर की ना? बरोबर आसा, पण आधार दितले काय ना? आधार आमी एकामेकाक दिवपाची खूप गरज आसा. आमी 2017 ची निवडणूक हरले, 5 वर्सां आमकां फरक पडूंक ना, लोकांक फरक पडलो. ते लोक आज आमकां जे विरोधान वावरले ते लोक आज आमचे कडेन परत येतात. आमची चूक जाली, आमी आता तुझ्या बरोबर परत आसा. मगो पक्ष सोडू नका. पळय ते बरोबर आसा म्हणून सांगता, आपूण कितें सांगता? मगो पक्ष सोडू नका, आमी तुझ्या बरोबर आसा. म्हणजे याचो अर्थ असो की येणारे जे सरकार जे आसतले पळय देवी समोर रावून सांगता की हे मगो पक्षाचेच आसतले. आणि ही काळाची गरज आसा. हांगान समजा जर विकास जावपाक जाय जाल्यार केवळ मगो पक्ष होच एक पर्याय आसा. त्याच्या खातीर तुम्ही सगळ्यांनी मगो पक्षा बरोबर रावपाक जाय, ही माझी कळकळीची विनंती. आम्ही बरेचशे गजाली पक्षा बद्दल उलयता. बरेचशे जण पक्ष आपल्या पक्षाबद्दल मोठेपण सांगता. आम्ही मोठेपण सांगपाची गरज ना. या मगो पक्षाचे कर्तृत्व या भूमीत आसा. या मगो पक्षाची जी 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 कारकीर्द जी लोकांनी जी ह्या मगो पक्षांची आपली निर्माण केली, ते लोक काही काळ पयलीं मगो पक्ष सोपोवपाक सोदताले. पूण एकंदरीत सुधीर भाई प्रत्येक जण उलयलो, हांव म्हाका उलोवपाक ते सोडपाक जायना की सुधीर भाई जे आसा पळय त्यांनी सातत्यान मगो पक्षाची सेवा करता करता विधानसभेत अस्तित्व राखून दवरलेले आसा. मगो पक्षान केवळ म्हणजे आतापर्यंत विधानसभेत एकच पक्ष असो आसा मगो पक्ष की जेणे सातत्यान विधानसभेत आपले स्थान कायम दवरलेले आसा. सो अशा प्रकारचो पक्ष जे जिवंत दवरता, जो फुडें व्हरता, तांकां आमी दोश दिवपाक शकना. तेंचे कौतुक करपाक जाय, तेंचे अभिनंदन करपाक जाय. कोणी चिंता करपाची गरज ना. कोण मिनिस्टर जातलो, कोण आनी कितें जातलो, आपल्या नशिबा प्रमाणे जातलो. पूण लोक आमच्या बरोबर आसपाक जाय. लोक कशे दवरपाक जाय ते प्रेमान विचार करपाक जाय. तेका फुडले कितें भविष्य तिचे घडोवपाक जाय ते आमी मगो पक्ष म्हणून आमी घडयतले. आमी तेच्या बरोबर फाटल्यान रावतले. आमी तेच्या बरोबर आसतले. आमी तुमच्या बरोबर आसतले. बिचोली आणि मये दोन्ही विकसित करपाचे आमचे काम, मगो पक्षाचे काम आमी करतले, जॉईंटली करतले. आणि आमी बेश्टे उलयना. एखादी गजाल जाता जाल्यार तीच उलयता, ना जाल्यार आमी काय उलयना केन्ना. आणि नक्की करतले आमी. आमकां खबर आसा बिचोलचे आणि मयेचे हे लोक वेगळे वेगळे न्ही, आमचेच लोक. सगळे बरेचशे कितले फाटल्यान आमचे सोयरे बसले, कुकुडास बी बसला फाटल्यान, म्हाका खबर आसा न्ही. सगळे आपता आणि स्वकीय सगळे. पूण आमी सगळ्यांनी एक रावपाक जाय. म्हाका बिचोलेन निवडून हाडपा खातीर तुमी सगळ्यांनी हेल्प करपाक जाय. आणि तुमच्या प्रेमेंद्राक निवडून हाडपा खातीर आमचे बिचोलचे लोक तुमकां मदत करतात. आमी सगळ्यांनी वांगडा जर रावत जाल्यार कोणूच आमकां हरोवपाक शकना. एकजूट खूप गरजेची आसा. आणि ही एकजूट आमी हे कोणी दाखोवपाक जाय. आणि ही शेवटची संधी अशी समजा. आणि आम्ही खऱ्या अर्थान जर श्रद्धांजली जर बाब अनंत शेट्टीक दितले जाल्यार हो कॅन्डिडेट निवडून हाडप खूप काळाची गरज आसा. आणि हो तुम्ही हाडूकच जाय. ही गरज. ह्या फावटी विकास कसो जायना आणि ह्या फावटी भुरगे कशे कामाक लागला ते आमी पळयतले. आमी तुमकां आश्वासन दिता. मगो पक्ष तुमकां सांगता, मगो पक्षा बरोबर फक्त तुम्ही रावात. सरकार कशें चलोवपाचें आणि सरकारान रेव्हेन्यू कसो कलेक्ट करपाचो आणि खंय खंय मोडपाचो, कोण पळय फुकट दिता आणि कितें करता त्या विश्वासाचेर तुम्ही रावू नका. ते हांव सगळें आतां उलयना. मगो पक्ष तुमकां जर कितें दीत आसत फुडें जाल्यार बरें सरकार दितलो. तुमच्या भुरग्याचे भविष्य घडयतलो अशा प्रकारचे सरकार तुमकां मगो पक्ष दितलो. तुमचे भविष्य घडयतलो. हेच्या खातीर आमी सगळ्यांनी एक संघ एकजूट रावपाची खूप गरज आसा. प्रेमेंद्राक नवे सांगपाची गरज ना. बरे संघटनेतल्यान तो काम करून आयल्लो मनीस. बरी संघटना उभी कर. बरे लोक तुझ्या बरोबर दवर आणि संघटनात्मक कार्य करीत अख्ख्या मये मतदारसंघात भाव. तू कसलीच भय ना आणि शिव तुझ्या बरोबर आसा.
आणि शिवसारखे लोक आमच्यासारखे लोक व्यासपीठार जसे लोक असा ते सगळ्यांनी असो जनसमुदाय तुझ्या बरोबर असा तुवें कांयच भिवपाची गरज ना. येता तो क्षण हो आमचो आसतलो, येता तो काळ हो आमचो आसतलो आणि येता ते सरकारे नवो पक्ष देता इतलेंच सरकार आणि हांगाच आमकां बरोबर ज्या पक्षाक तेणी आपले आयुष्य ओगडले, मये मतदारसंघात तेणी कमळ फुलयले, त्यांच्या आशीर्वादान आज जो पक्ष स्वातंत्र्यानंतर मोगोकडे आहलो, मोगोकडे आहलेलो पक्ष तेणी आपण आपल्या कार्यकर्तेत आपल्या हिमतीत भाजपाकडे हाडून दिलो आणि भाजपान शेवट ताका दिले ते कितें? अन्याय, अवहेलना. मित्रांनो, जो अन्याय माझ्या वडील बंधून सोसलो तो सोसून आम्ही घेवचे ना. आमकां लोकांची सेवा करतले जाल्यार मोगो पक्षा सारखे चरित्रवान पक्ष आमच्याकडे आयज आमकां सांबाळून घेवपाक सोदता. ही एक मोठी अभिमानास्पद गोष्ट आहा आमकां. आयज मोगोचे कार्य सबंद गोंयभर प्रसिद्ध जाल्लें आसा. मोगो हो आमचो प्रादेशीक पक्ष आसा. आयज मोगोचे कार्य पारदर्शक आसा. ते अख्खी जनता जाणता. गोंयची जनतेन ह्या इतिहासान राजकारणातले सगळे धडे घेवन सगळ्या पक्षांक पारतून पळयल्ले आसा, पण मोगो पक्ष असो आसा ह्या मोगोक कोणूच वोट दाखय सारको असो कोण जालो ना. असो पारदर्शक असो पक्ष आणि तेच्या पक्षाचे हे नेतृत्व करणारे आमचे सुदीनभाई ढवळीकर हे त्याच्यापेक्षाही पारदर्शक. पक्षात प्रवेश केलो म्हणून तू उमेदी जाला आसतलो, पूण इतले दवर की आमचे टार्गेट आहा ते 2022 फेब्रुवारीन इलेक्शनाक ते आमी जिखोवंक जाय. ते जिखतले जाल्यार आमकां भरपूर त्रास काडटले, प्रयत्न खूब करचे पडटले. कारण आमच्या विरोधान जे विरोधी आहात आमचे, जो सध्या आणि आता प्रेझेंट गव्हर्नमेंट जो आताचो सरकार आहा त्याच्या विरोधात तुका लढाई करूंक जाय आणि ती लढाई करतलो जाल्यार पाशयास खूब जाय. आमचे मदीं पाशा राखतना जाल्यार साहेब आमकां फोन करता आनी थंड राव म्हणटा आनी यो म्हणटा च्या मारया. सदांच सांगता आमी मातशे भुरगे मातशे एक्सायटेड जाता खंय तरी हालतात, कितें स्टेटमेंट्स येतात. तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की आयज मिडियाचेर जावं सोशल मिडियाचेर नाकाल्ले स्टेटमेंट्स येतात, आमचे कार्यकर्ते हालतात. तुमकां सगळ्यांक एकूच विनंती आहा की कसले मिडियाचेर जावं किंवा सोशल मिडियाचेर स्टेटमेंट्स वा कमेंट्स येयले जाल्यार रिएक्ट करूं नाका. कमिटी आहा, सेंट्रल कमिटी आहा, आमचे लिडर आहात, सुदीप ढवळीकर साहेब आहात, परत आमी आहात, खुबशे आमचे कार्यकर्ते आहात. तांकां विचारा कितें येयले मोबायलार तुमी कन्फ्यूज जावं नाकात. कित्याक हालीं खूब जाल्ला ते कित्याक हें चल्लां, तांकां फक्त भंय आहा तो मोगो पक्षाचो आनी तांकां खबर आहा तेची मतां वचोंक शकता जाल्यार मोगो पक्षच घेवंक शकता ही मतां आनी ताका लागून हे कन्फ्युजनाक क्रिएट करता. प्रेमेंद्र इतलेंच सांगता की ही वाट आहा ती सगळी काट्यांची भरलेली आहा, पूण 22 पुढची तुजी वाट पळयता आनी काट्यांनी चलतना तुका दुखतले. पूण हाय सुद्दां म्हणू नाका, तसोच फुडें सर, आमी सगळे तुज्या फाटल्यान आसतले. हांगा मया मतदारसंघात सदांच म्हाका एक व्हॉलीबॉल प्लेयर म्हणून सगळ्यांनी प्रेम दिल्लो कितलीशींच वर्सां. आयज तुमचे कडेन मागता की असोच राजकारणानूय तुमी हे मोगो पक्षाक असोच प्रेम दिया, सगळ्यांनी एकठांय करा. आयज कितलेशेच पक्ष येवन गेले आसात जे तुमच्या माथ्यार बसलेले आहा, इलेक्शना टायमार येतात, पांयां पडटात आनी मतां मागतात. फुडलीं 5 वर्सां केअर करता तुमकां. सो मागता तुमचे कडेन मोगो पक्षाक तुमी तेंको दिवपाचो, सपोर्ट दिवपाचो. एकूच पक्ष असो गोंयान आहा जो आयज मेरेन गोवा स्वतंत्र जाल्ल्या पासून आयज मेरेन टिकोवन आसा आनी हो पक्ष आहा तो प्रत्येक सामान्य बारीक गरिबाच्या काळजांतलो पक्ष आहा.